काल 3 वरांचे सुमार म्हाका आमगे हिंगा गोंवळो लोकांन फोन केलो हिंग फिलिंग चलत म्हूण हे शेत लोला हिंग एरिया सगळें उदक भरपाचें आनी हेजे वयर व्हडली पांड आहा वयर सावन उदक येता आनी हें सगळें न्हंयत वचपाचें. काल हांवें 3 येयला आनी तांगे गाडी आडायल्यो हिंगा फिलिंग कोण नाका ही लोला हिंग एरिया तूं कोण करूंक लायला पयलीं म्हणूंक लागलें हायवेन म्हूण हांवें म्हणलें पात्रांव आहा पळय हे हायवेगे न्हू म्हणलें हायवेगे गाडी दुसऱ्यो तुमगे गाडी दुसऱ्यो हायवे न्हू म्हणलें पात्रांव आहा पळय म्हणलें म्हाका कोण पात्रांवान फोन केला आनी म्हाका सांगता हें टेंट करूंक लायला. हांवें म्हणलें ना हें तुमगेलें बंद करूया म्हणलें हे बंद केलें गेले आनी एक वदोरान म्हणल्यार हांव आणको रावंड आयले आनी 4 ट्रीप गायले म्हणटरी हांवें काळ आनी एक फोन मारलो आमगेले TCP फोन मारलो TCP म्हणूंक लागलो फ्लायींग स्क्वॉडा मार म्हणून फ्लायींग स्क्वॉडा मारलो फ्लायींग स्क्वॉड मारल्या ते म्हणटा आमकां स्टाफ ना गाडी ना कळ्ळें आनी मागीर आमगे SDM मारलो अजिता मारलो अजीत सांगता आमकां गाडी ना खंय स्टाफ ना खंय आपूण इतली दाट म्हणूंक लागला काल हांव फोन करीत आहा कोणूय नाय टावन प्लॅनिंग TCP येवपा म्हणटाय TCP आहाय ते टावन प्लॅनिंग आहाय ते हें येवपा म्हणटाय फ्लायींग स्क्वॉड म्हणटा टावन प्लॅनिंगान करपा म्हूण आतां दोनी काल हांव तांकां फोन करता कोणूय नाय आतां फिलिंग कोण चंय वोद काबार केलें आतां हांव आतां कलेक्टराकूय कंप्लेन दिता आनी म्हाका कळोंक जाय हें कोण एक्शन घेवपाचें आमी तर कंप्लेन दिलो आज देखून आमी कंप्लेन दिलोलें इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेणी कंप्लेन दिलो मनशाक हें एक्शन घेयनाय जाल्यार बारीक मनशांक हें केस जातलें. हें सांगलें ते कॉन्ट्रॅक्टरान गायलें म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरान एसो मात घालूंक जायना रोडाक आनी दुसरें आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आतां उलयल्याय ते आनी येयल्ले हिंगा आनी तेम सांगलें ही माती आमगे न्हू म्हणून आनी आमी घायलो ना म्हणून आज हें फिलींग केलें जाय तूं आनी कॅचमेंट एरिया जाता आनी आमी सदां म्हणटा इस्टर्न सायड ऑफ दीस वेस्टर्न बायपास रोड फिलींग चलता हें आतां एक बंद केलां आतां 2-3 ट्राक येयल्ले त्या ट्राकांक घालून दिलें ना आमी आनी तें बंद केलां सगळ्यांनी एटेंडा आतां हें बंद करपा जाय टावन प्लॅनर जावं कोणूय पळय ऑथॉरिटी आहा ती आयकनाय पूण आमी बंद कोताय आतां आनी हें तुमी मातशें सगळ्यांनी चतूर रावन हूंय फील कोताय तें चोवपाचें नाजाल्यार आमगे सगळी एरिया फिलिंगा वयतली आनी कॅचमेंट एरिया आसचना आनी पासा उदक धरपाचो बीन आसचना.